पहिल्याच दिसा पणजे महानगरपालिकेचे कारभार उक्ताडार आयल्यात। पावसाळा पयलीं गरजेची आशिल्लीं कामां करूंक नाशिल्ल्यान शेनवारा राती शाराच्या वेगवेगळ्या भागांनी उदक भरले। 18 जून रोड, पाटो, आयनॉक्स ह्या वाठारांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची सामकी धानल जाली। पणजी शारांत आशिल्ली सांतिनेज खाडी गाळ आनी कोयरान इतली भरल्या की ह्या खाडयेंत उदकाक वचपाक वाटूच ना। खरें म्हटल्यार ह्या खाडयेंतलो कोयर पावसा पयलीं काडून खाडी साफ करतले अशी अपेक्षा आशिल्ली, मात पणजी महानगरपालिकेचे कामगार हांगा फिरकले लेगीत ना। त्या खातीर तालिगांव पंचायतीच्या कामगारां कडल्यान आतां हो गाळ काडपाचें काम सुरू आसा। ह्या गाळाक लागून शेनवारा राती खूब जाणांच्या घरांनी उदक भरले। स्मार्ट सिटी करपाक सोदतल्या गोंयच्या राजधानीची अशी अवतिकाय पयल्याच पावसान जाल्ल्यान उरिल्लो आख्खो पावसाळो पणजेकारांक आनीकूय त्रास सोंसचो पडटलो हें निश्चित आसा। पणजी महानगरपालिकेन हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी पणजेकारांनी केल्या। कॉम्पन्सेशन गोंया सारख्या माणकुल्या राज्याचे जीएसटी कॉम्पन्सेशन सेस थांबल्या उपरांत कितें जातले आनी आमी कशे तिगून उरतले हाचो म्हाका खूब भंय दिसता अशें जीएसटी कावन्सिल मेंबर आनी मंत्री माविन गुदिन्होन म्हटलां। तशेंच ह्या विशीं चर्चा आनी विचार करून अधिकाऱ्यांनी तोडगो काडचो आनी ल्हान राज्याक त्रास जावचो न्हय हाचे खातीर उपाय काडचो अशी मागणी ताणें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या कडेन केल्या। गोंयांत दर्या आनी हेर मार्गांनी स्मगलिंग आनी हेर गुन्यांव जावंक शकतात, ताका लागून दर्या देगांचेर गस्त, भोंवती फॉरेन्सीक लॅब, सायबर लॅब घालपाचो विचार आसा। ह्या सुविधां खातीर केंद्रा कडेन मजत मागिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्या अध्यक्षते खाला दीव हांगा जाल्ले पश्चिम विभाग मंडळाचे बसकेंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वांटो घेतलो। दोन 2047 मेरेनची 25 वर्सां म्हटल्यार भारता खातीर अमृत काळ आसतलो अशें विधान केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेवहार मंत्री निर्मला सीतारामनान केला। ह्या काळांत सगळे जाण एकठांय येवन वावर करतले जेणे करून तरणाट्यांक अभिमानान दिसपा सारकें वातावरण तयार जातलें अशें तिणें ह्या वेळार म्हटलें। काँग्रेसीच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक नगर नियोजन मंत्र्यान जाम केला, मात सगळे जाले उपरांत आतां काँग्रेसीक जाग आयला। काँग्रेसीन आतां डॅमेज कंट्रोल सुरू केला, मात विश्वजीत कांय ओग्गी रावपाच्या मुडांत ना। काँग्रेस आतां काचाबूल जावन मुख्यमंत्र्याचो हस्तक्षेप मागता।
गोंयांत परतून कोरोनाचें प्रमाण वाडपाक लागलां. शेनवारा 71 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. 835 चाचण्या उपरांत 71 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 50 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण मात 98.26% पावलां. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,46,407 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,01,23 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 452 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,91,304 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले, जाल्यार 31,426 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. हांव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विश्वजीत आणि मायकलाच्या आरोप प्रत्यारोपात हस्तक्षेप करपाचें आवाहन करता. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक ह्या तरेन केंद्रीत करून आरोप केल्ले आमकां मान्य ना, अशें गोवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान म्हटलें. तशेंच नगर नियोजन मंत्र्यान मिका सिंग आनी पोरण्या गोंयां आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर आजून मेरेन कित्याक कारवाय केल्ली ना? कारवाय फक्त मायकलाचेरूच कित्याक, अधिकाऱ्यांचेर कित्याक ना? तशेंच वाघेरीच्या प्रकरणात कसली कारवाय कित्याक जावंक ना, अशे प्रश्न विचारून पाटकारान उतरांचे फार पेटयले. सगळे मेळोन डॉमनिका उपरांत क्रिस्तांवांक टार्गेट करपाच्या वाटेर आसा आनी ह्या वेळार क्रिस्तांव आमदार ओग्गी कित्याक तें आपणाक कळना, अशी खंत कळंगूटचो माजी आमदार आग्नेल फर्नांडीस हाणें व्यक्त केला. मायकलाचें हॉटेल तोडून विश्वजीत गोंयांक वांटोवपाक शकना. लोबोवन सोंपयल्लीं गोंयचीं शेतां आनी दोंगर ताणें वांटोवचे तेन्नाच तो गोंय वांटोवपाक पावतलो, अशें आग्नेल फर्नांडीसान सांगलें. राज्यांत गुन्यांवकारी प्रकरणां प्रमाण ह्या वर्सा फाटल्या 5 म्हयन्यांत अपघातांच्या प्रमाणांत वाड जाल्या. गेल्या वर्साच्या तुलनेत ह्या वर्सा 15.11% वाड जाल्या. अपघातांत मरण येवपाचें प्रमाण लेगीत वाडिल्ल्याचें दिसून आयलां. पतिव्रतेची व्हडविकाय सांगपी आणि सवाशीण बायलांचे उमेदीचे व्रत म्हटल्यार वडाची पुनव. येता त्या मंगळारा वडाची पुनव आशिल्ल्यान सध्या दिवचलेच्या बाजारांत हेजी तयारी जोरान चालू आशिल्ली दिश्टी पडटा. वडाच्या पुनवेक लागपी सामानान बाजारूय आतां फुलपाक लागला. कोविडाक लागून फाटले वर्स वडाच्या पुनवेक लागपी सामानाच्या बाजाराचेर परिणाम जाल्लो. अंदू मात सामान बाजारांत उपलब्ध जावपाक लागला. वडाच्या पुनवेक लागपी आंबे, अणसां, पणसुलां, वडाच्या झाडाच्यो खांदयो, पानां आनी हेर सामान बाजारांत विकपाक आयला. वडाच्या पुनवे आदले दिसा आनीकूय सामान उपलब्ध जातले आनी खरेदी नेटान येवपाची शक्यता आसा. अंदू पणसुलां मात म्हारग जाल्ल्यात, हेर सामानाचे मोल स्थिर आसात.
मांद्रे मतदारसंघात 2 कोरोना डोस घेतले उपरांत मांद्रे मतदारसंघाचे माजी आमदार दयानंद सोपटेन स्वतः बुस्टर डोस घेतले आणि ज्या लोकांनी 2 डोस घेतल्या तांणी बुस्टर डोस घेवचे अशें आवाहन केले. भलायकी खात्या वतीन मांद्रे जिल्हा पंचायत हॉलांत हो बुस्टर डोसाचो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. ह्या वेळार स्वतः आपणे पयली बुस्टर घेवन माजी आमदार दयानंद सोपटेन लोकांक आवाहन केले. मायकल लोबोची 2 हॉटेलां बेकायदेशीर आसात, पण टीसीपीच्या खात्यान कारणां दाखय तांकां नोटीस काडला. मात ही हॉटेलां मायकल राजकारणान येवच्या पयलीं बांदिल्ली. नोटीसी काडून सुडाचें राजकारण सध्या चल्लां. ह्या हॉटेलांक लागपी कायदेशीर सगळीं कागदपत्रां आमचे कडेन आसा अशें शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो ताची घरकान्न म्हणटा. ₹301 कोटी खर्च करून आयुष हॉस्पिटलाचें काम पयल्या टप्प्यात पुराय जाला, जाल्यार दुसरो टप्पो बेगीनूच सुरू जावचो म्हणून आमचे प्रयत्न चालू आसात. मोपा विमानतळा वांगडाच ह्या आयुष हॉस्पिटलाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी करपाचो आमचो यत्न आसा अशें केंद्रीय न्याय आनी कायदो खात्याचे मंत्री SP सिंग बागेलान सांगले. दारगळे सुरू आशिल्ल्या आयुष हॉस्पिटलाक भेट दिवन बांदकामाची पळोवणी केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी मानस्त हाजीर आशिल्ले. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर भरपूर फंडाची गरज आसा, मात आमी दर एका मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग करपा खातीर एका सारकें धोरण हाडपाचो आमचो यत्न चालू आशिल्ल्याचे उर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले. रवींद्र भवन मडगांव हांगा ढवळीकरान वीज पुरवणेचो नियाळ घेवपा खातीर मडगांव, कुडतरी, नुवें आनी फातोर्डेच्या आमदारां सयत बसका घेतली. जुलयांत जावपी पावसाळी अधिवेशनात आम आदमी पक्ष गोंयकारांचे प्रश्न मांडटले अशी माहिती आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकरान दिल्या. गोंयकारांनी तांचे प्रश्न 17 जून मेरेन आप पक्षान खासा चालीक लायिल्ल्या www.apgoa@gmail.com ह्या इमेलीचेर धाडचे वा आपाच्या कार्यालयांत चीट बरोवन दिवचे. आम आदमी पक्षाचे 2 आमदार ह्या अधिवेशनात गोंय सरकाराक धारेर धरतले. तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक विधानसभेत गोंयकारांचे प्रश्न मांडले उपरांत तेंको दितले अशी माहिती तांणी दिल्या.
राज्यसभा वेंचणुकेत भाजपाक मतदान करपी ठाकरे सरकारा वयल्या अपक्ष आमदारांचेर जर कारवाय जाली जाल्यार महाविकास आघाडीतल्या सरकारांतलो असंतोष आनीक वयर सरतलो तशेंच हे सरकार लेगीत उरचें ना अशें भाजपाचे फुडारी देवेंद्र फडणवीस हाणें म्हटलां. महाराष्ट्र सरकाराक तेंको दिवपी 6 अपक्ष आमदारांची मतां फोडून शिवसेनेची हक्काची जागा आपले कडेन ओडून ती जागा जिखून दाखयल्या. ते खातीर महाविकास आघाडीक धपको बसला. ठाकरे सरकाराचे तारणहार शरद पवार हांचेर लेगीत देवेंद्र फडणवीस हांणी आरोप केल्यात. हारिल्ल्याचो नियाळ घेत उद्धव ठाकरेन आतां विचार करपाची वेळ आयला अशें फडणवीस हाणें म्हटलां. काँग्रेसीक आतां कांयच अर्थ उरलो ना. काँग्रेस पक्ष आतां पाटकर आनी लोबोन विकती घेतल्या अशी खर टिका नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन काँग्रेसीचेर केल्या. गोंयची संस्कृताय आनी दायज राखपाक आपूण घेतिल्लो निर्णय गोंयच्या हिताचो हो नेम मोडपी भारताचो मिक्का सिंग सारको सेलिब्रिटी आसूं वा मायकला सारको आमदार आसूं दोगांयकूय कायदो एकूच अशें विश्वजीत राणेन म्हटलां. तृणमूल काँग्रेस पक्षान मेरशे बांबोळे महामार्गा कुशीक आशिल्ल्या काबार जाल्ल्या 2000 खारफुटीची शेनवारा पळोवणी केली. कोणे तरी मुद्दाम जावन रसायनां घालून ह्या खारफुटीची कत्तल केल्या म्हणून टीएमसीच्या फुडाऱ्यांनी दुबाव व्यक्त केला. खारफुटीची कत्तल केल्ल्यान मेरशे तशेंच सांताक्रूज वाठारांत हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. सगळ्या सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मेळून ही व्हडली भ्रष्टाचार केला. सरकारान एक समिती नेमून ह्या प्रकरणाची चौकशी करची म्हणून टीएमसी मागता. मंत्री विश्वजीत राणे हाणें आदले ओडीपीच्यो चुको सोदून ते रद्द करच्या पयलीं तांचे कडेन आशिल्ल्या रान खात्यान कश्यो बेकायदेशीरपणां चलता ते पळोवचे. सुकूर पंचायतीत रस्तो करपा खातीर रस्त्या कुशीकची झाडां कापल्यात. ही झाडां कापपाक रान खात्याची परवानगी घेवंक ना. हाचे कडेन रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणेचे लक्ष ना काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचे फुडारी संजय बर्डे हांणी पत्रकार परिशदेंत मंत्री राणे हाका केला. शुक्रारच्यान पावसाक सुरवात जाली आनी रोखडीच शुक्रारा राती कडेन सुमार 2 वरांचेर वेर्णा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक पालसण कोसळ्ळी. पालसण कोसळून रस्त्यार माती आयिल्ल्यान कांय वेळा खातीर येरादारी आडखून उरली. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या घडणुकेचेर लक्ष घालची अशी मागणी कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोनियो वाझान केल्या. तशेंच जो मेरेन रस्त्या वयली माती काडिना तो मेरेन आपूण घरा वचचो ना अशें सांगून तांणी हें काम पुराय करून घेतलें.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीन शुक्रारा काँग्रेसीची हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधीक 23 जुनाक ईडी मुखार हाजीर रावपा खातीर नवे समन्स काडले. कोविड मेळिल्ल्यान 8 जुनाक सोनिया गांधी ईडी मुखार हाजीर न राविल्ल्यान ईडीन तिका नवे समन्स जारी केल्यात. सोनिया गांधीक 1 जुनाक सांजेचो मातसो जोर आयलो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी ताची कोविड टेस्ट पॉझिटिव्ह आयली. नॅशनल हेराल्ड केसीन राहुल गांधीक लेगीत 13 जुनाक मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडी मुखार हाजीर रावचे पडटले. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी हांणी 2013 दाखल केल्ल्या आर्थीक घोटाळ्याच्या तक्रारी वयल्यान आयकर विभागान ह्या प्रकरणाचो तपास केल्लो. त्या उपरांत गेल्या 9 म्हयन्यां पयलीं ईडी कडल्यान ह्या प्रकरणाची नोंद घेतली. हाचोच एक भाग म्हणून PMLA कायद्या खाला सोनिया आनी राहुल गांधीक ईडीन ही नोटीस काडल्या. कायदेशीरपणान जागो घेवपी लोकांची कामां गोंयचे प्रशासन तांकां मदत करता असो आरोप नेरलच्या नागरिकांन केला. कांय मनशांनी बेकायदेशीरपणान तांचो नेरलांतलो जागो आपल्या नांवार करून घेतला असो आरोप नेरलच्या एका जाग्याचो धनी सांगता. पुलिशेन कागाळ करून आनी मामलेदारान फुडली कारवाय करपाक 3 म्हयन्यां परस चड वेळ काडला अशें नोरोना सांगता. बिग डॅडी कडेन CCPची परवानगी नासतना अनधिकृत रोप बॅरिगेड घालून गाडयो पार्क करतात. ह्या गाडयांच्यो फुटपाथा वयल्यान वचपी लोकांक त्रास जाता. दुसरें म्हटल्यार लोकांक रस्तो क्रॉस करपाक सुवात नाशिल्ल्यान आडखळी येतात अशें ट्राफिक पुलिसांचें म्हणणें आसा. जे कायदे आसात ते कायदे लोक मोडून उडयतात. एखादी वायट घडणूक घडली जाल्यार दोश स्वताचेर घेवपाक मन वयर सकयल करतात. कानोळे तशेंच कालांगूट वाठारांतले 19 स्पा आनी मसाज पार्लरांची पुलिशेन तशेंच भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. ह्या तपासणेंत 3 मसाज पार्लरांकडे रीतसर परवानगो नाशिल्ल्याचे नजरेक आयले. ह्या पार्लरांचेर कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी तांणी त्या वेळार केली. पुलीस उपसंचालक विश्वेश करपे, पुलीस निरीक्षक लक्षी आमोणकर आनी कांदोळी भलायकी केंद्राचे अधिकारी ह्या तपास मोहिमेत हाजीर आशिल्ले. गोंयांत गुन्यांवाचें प्रमाण बरेंच वाडलां. तशेंच बायलांचेर जावपी अत्याचारांचो आंकडो लेगीत वाडत आसा. अशे कितलेशेच गुन्यांव गोंय पुलिशे कडेन नोंद जाल्यात. त्या खातीर ह्या सगळ्या गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर गोंय पुलिशेन कडकसाणीन कारवाय करप म्हत्वाचें अशें मत आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकरान व्यक्त केलां.